हालेलुया हालेलुया अगला वंदन हालेलुया बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आज देवाचें उतर आमकां फोव जाला माथेवचो वांजेल 8वा अध्याय 18 ते 22 वाक्य मसर. मॅथ्यू चॅप्टर 8 वर्स 18 to 22. आपले भोंवतणी वेडगल्ले लोक जमे पळोवन जेजून सरोवराच्या पेले तेडीक वचूंक फरमायलें. तेदवा एक शास्त्री फुडें सरून जेजू लागीं म्हणालो, मेस्त्री तूं येताय थंय, हांवूय तुजो पाटलाव करीत येता. जेजून ताका जाप दिली, कोल्यांक माटी आसात, सुकण्यांक गोंटेर आसात, पूण मनशापताक मातें तेंगूंक सैत सुवात ना. ताच्या सिसां मदलो आनी एकलो म्हणालो, सायबा पयलें वचून म्हज्या बापायक मातयेक पावंक म्हणी म्हाका सोड. पण जेजून ताका जाप दिली, तूं म्हजो पाटलाव कर, मेल्ल्यांक मेल्लेस मातयेक पावूं दी. आज हें उतर आमकां जेजूचे पाटलावदार जावंक उर्बेन आसलेल्या मनशांक एक संदेश दिता. जायते जाणांक मन आसता देवाची सेवा करीचे म्हणून, पूण थोडी संगती तांच्यान करूंक जायना. थोडे मस्त उर्बेन येतात, मागीर तांची उर्बा खंय निवोन येता खंय येता तें आमी थोडे संगती पळयता आमच्या जिवितांत. देखून आज जेजूचो पाटलाव करतल्यांक तांणी फाटीं पळोवंक ना. कितेंय आसूं दी कितेंय जावं दी, सुवार्ता निरंतरी परगट जावंक आसा. डेडिकेशन तुज्या लायफाचें एक कमिटमेंट हें सगळें तुवें पाळूंक आसा. म्हणून आज आमकां एक संदेश दिता. जेजूक अशेंत सांगता पळय, कोल्यांक माटी आसात, सुकण्यांक गोंटेर आसा, पूण मनशा पता मातेंच तेंकूंक सैत सुवात ना. सगळी सृश्टी ताचे तावणूच जाल्ली, पूण सृश्टींत ताका ती वळखलें ना. ह्या सृश्टींत ताका एक जागो सैत ताचो म्हणलो ताका फावो जावना. तर कितलो आज आमी पळयता संवसाराचेर भेदवावळी जाता इतलें. जायत्या मिशनरींक कस दितात, जायते देवाचे उतार परगट करतल्यांक समाजचे सुकल्ले नात. तोले परिस्थितींनी जायत्यो लोक आजुनूय देवाची सुवार्ता परगट करता ते फाटीं सरणात. आमी पळयलें थोड्या वर्सां आदीं कंदामालांत कितें जालें, आनी कितें आतां मणिपुरांत कितें बरें जाता. आमच्याच भारताचेत थोडे राज्यांनी असल्यो संगती घडटात आनी आमी ताका साक्ष जावन आसा. पूण म्हज्या भावा आनी भयणी, जेजू थंय एक पटी तूं गेल्यार तुज्या जिवितांत फाटीं परतूंक ना. तुजें जिवीत फुडें वचूंक जाय. देखून आमचें जिवीत सर्गींचें संवसाराचें न्हय. देखून जुवांचें पयलें पत्र सांगता आमकां 2रो अध्याय 16 ते 17 वाक्या. संवसारांत आसलेलें सगळें म्हणजे रक्तमांसाच्यो वंदवण्यो, दोळ्यांची पुसलावणी, तशेंच जिवनाची पोकळ दौलत, हें सगळें बापातावन न्हय, भगार संवसारांतावन येता आयिल्लें. संवसार आनी ताचे वंदवणी अंतरतात, पूण देवाची खुशी करता तो सदां काळ बाळटा. देखून खंयचें पयलें गिमनान आमच्या जिवितांत एक आमी विसरून करची संगत जाय. जे खंयचें आमकां पयलें संवसाराच्यो वंदवण्यो गी, दोळ्यांची पुसलावणी गी, आनी जिवनाची पोकळ दौलत गी, हाचेर डिपेंड जावन जियोवचें गी. खाली एक क्रिस्तांव जावन मात्र जियोवचें गी, ह्या देवाचे सेवक जावन जियोवचें. मस्त फरक आसा. क्रिस्तांव जावन जियोवचें की देवाचे सेवक जावन जियोवचें की मस्त फरक आसा. कित्याक संवसारांत जियेतलो तो संवसाराच्या खुशालकायेकत तो लुब्ध नासता. जिवनाची पोकळ दौलत ताच्यान कांय व्हरूंक जायना जाल्यारय जाय तितलें जमोवन दवरता. आनी थोडी संगती दोळ्यांची पुसलावणी आज भिरंकूळ जाल्या. हर एका मनशाक कितें पळयलें तें जाय पडटा. घर ल्हान आसा जाल्यार व्हडली वस्तू चड जायचे पडटात. हे पुरो संगती आमकां हें पुरा देवातावन हें ना म्हणटा, हें पुरा संवसारांतावन आयिल्लें. देवातावन न्हय, देवातावन आयिल्लें खंयचें एक पवित्र जिवीत आमी ह्या संवसारांत जियोवचें. एक मागण्याचें जिवीत, पवित्र पुस्तकाची समजोणी आनी एक नितळ निर्मळ जिणी
आमी जिवचेंत हें देबात आनी येवचें देणें जावन आसा. देखून आमी ह्या संवसाराच्या आशा आकांक्षेक लबदून जियेता जाल्यार खंडीत आमी जिवीत होगडयता, जिवीत तें जोडून काडून घेवंक जायना. पूण आज पयले वसापी आमकां सांगता उत्पत्ती ग्रंथांत हांव थंय 18व्या अध्यायांत जेन्ना सर्वेस्पर सोदोम आनी गोमोर नाश करूंक येच्या वेळार सर्वेस्पर देव म्हणटा 17व्या वाक्यान ताच्या पयल्याचें आपणायतल्याक तो चिंतूंक पडलो. सर्वेस्पर आपणायतल्याक चिंतूंक पडलो, हांव करूंक येता तें अब्राहमाक हांव कशें लिपोवन दवरूं, कशें लिपोवन दवरूं. अब्राहमाक ते जाल्यार भुरगींच जल्मवनात, पूण देवाची योजना पळया पयलेंच. आनी तो म्हणटा ताची संतत व्हड आनी बळिश्ट जावंक आसा आनी ताचे उद्देशी संवसाराच्या सोर राष्ट्रांक आशिर्वाद मेळोवंक आसा. ताच्या भुरग्यांनी आनी ताच्या घराण्याच्या प्रामाणीकपणान आनी नितीन देवाच्या वाटेन चलोवंक आदेश दिवचे खातीर हांवें ताका वेचलां. पळया, आमकां सगळ्यांक एक नितीच्या वाटेन चलोवच्या खातीर अब्राहमाक देवान आदेश दिल्लो जावन आसा. आनी कशी हांव ताका सांगनासतना रावूं. देखून तो मागीर सांगता सोदोम आनी गोमोर हांव नाश करूंक वेता. ते एक जण ताच्या घरा आयिल्ले, ताका तांणी जेवण केलें, सन्मान केलें, पूण दोग उठून गेले. पूण सर्वेस्पर देव थंय अब्राहमा कडेन उलोवन रावता आनी थंय मस्त संभाशण जाता मोकले वाचल्यार. आनी अब्राहम सोदोम आनी गोमोर नाश करूंक नजो म्हणून जायते विनंती करता. थंय 50 जण आसल्यार, 40 जण आसल्यार, 30 जण आसल्यार, 20 जण आसल्यार, एक लास्ट आहे की 5 जण मनी आसल्यार नाश करिना म्हणटा देव अब्राहमा खातीर. पूण थंय 5 जणी ताका मेळनात. तेन्ना सोदोम आनी गोमोर सगळे नाश जाता. पूण तसो कजन लोत आनी ताचे कुटुंब देव तांकां बचाव करता. देखून आज मोगाच्या भाव आनी भयणी, देवा तावन हर एक संगती आमकां कळीत करचें जाल्यार, कळीत जायचें जाल्यार आमचो संबंध बरो जायचे. देवा ते आमचें रिलेशन बिल्डअप करीचें. हे अंतू करूंक काली आमचे पर्सनल प्रेयर आनी देवाक पयलो मान, पयले देवाच्या उतराची समजोनी हे पुरो आमी जोन कान गेल्यार आमी जेजूक लक्षिलान देवाचो पाटलाव करूंक जाता. आनी लक्षिलान पाटलाव केल्ले अब्राहमाक सर संगती सर्वेस्पर देव कितें उगडापे करता, तशेंच आयच्या वचपांदी तशेंच सर्वेस्पर देवाची जतन कितली जावन आसा मनशा कुळाची की म्हणून हांगा समजूंक आमी शकता. पूण देवाचो पाटलाव करचें, जेजूचो पाटलाव करचें कितलें गरजेचें. आमच्या जिवितांत एक खंडीत आमी एक आमचे एवकरिस्त आमचें केंद्र आनी थंयथान वाळटा ती कृपा, थंयथान व्हरता ती बेसांवां आनी थंयथान वाळटा हर एक संगती आमच्या जिवितांत. देखून आमी कसो आमच्या कुटुंबाच्या सान्याचो आमी मोग करता तशें आमी पवित्र सभेचो मोग करूंक आसा. आनी त्या पवित्र सभेंत आसतना पवित्र सभे खातीर आमचें कितें देणी आमकां देवान दिल्ली ती आमी दिवंक आसात, आमी वापरूंक आसात. ती पवित्र सभे खातीर आमी वापरूंक आसात, आमच्या कुटुंबांत ती वापरूंक आसात, आमच्या शेजारांच्या वाड्यांत ती वापरूंक आसात. ते जाल्यार सर संगती देव आनीकी चड आनी चड आमकां तो कळीत करतलो. आनी खंडीत जावन मुकल्या जिवितांत आमचे सगळें हें नेशन, आमचे सगळें हे भारत देश पवित्र जावं आमी कितले मागोवंक जाय आनी कितली सुवार्थ आमी परगट करूंक जाय की म्हणून आमच्या मतींत आज आमी धरया. आनी खंडीत जावन ह्यो संगती आज आमच्या मतीन धरून देवाचें उतर आज आमच्या जिविताचें केंद्र जावं दी. देवाच्या उतराची समजोनी आमकां चडान चड जोड काडून घेवंक आमी प्रयत्न करया आनी देवाची काकुळटानी कृपा आज आमी मागया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजे राज आमकां येवं, तुजी खुशी सरगार जाता तशीच संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेले हांव बक्षिता तशें आमचीं पातकां मोगोस आनी आमकां ताळणीन पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार. आमेन. नमान मरिये कृपेन बरलेले सुमतीजे सांगाता स्त्रियम तेर तूं सदैव आनी सदैव फॉल जगशें जेजो भगवंती मरिये देवाचे माये आमा आपल्या खातीर विनंती आतां आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आतां आनी सदां सर्वता. आमेन. तुमकां सुमेस्तांक देव बरें करूं बरो दीस मागता.